Hello guys, welcome back to my channel Priya's Little World. So आज नो हांव तुमकोडे बटर चिकन रेसिपी शेअर करतले. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. बटर चिकन करपाचें बोनलेस चिकन घेयलो हा, तें बारीक कट करपाचें चेश कोन्न. ओके, बारीक कट कोन्न घेता सगळें. हेचे कट कोन्न जालें, बारीक पीस कट केले. आतां तें वॉश करता. ओके, वॉश केला आनी उदो एक्स्ट्रा आहा न्हू तें मातशें एक्सेस करूं हांवें तें लायक तें उदो देंवपा लागून हांवें ती चाण दवरल्या. ओके, सो तें एक्स्ट्रा कितें उदो आहा तें देंवतलें. ओके, सो एक दवरपाचें नुस्तें पासून. तेजो आतां मसालो करपा न्हू हांवें चोय 4 आनियन घेतले आनी 3 टोमॅटो घेतले. वॉश करता टोमॅटो आतां आनी आतां रफली चॉप करतलें. ओके, दाखयता तुमकां. कातून झाले आनियन टोमॅटो आनी हांवें न्हू 3 मोठे गार्लीक क्लोव्स केले आनी 1 इंच जिंजर घेयला. तुमकां जर मोठी नाय जाल्यार तुमच्यान 4-5 घेवपा जाता. ओके, सो तें कट केलां. आतां हें स्टार्ट करचे पयलीं न्हू आमगे चिकन हें जालो हा तेजे उदो मिन्स उदो न्हिजतलो हा. सो मातशें तेका आतां मसालो लायन घेया, दाखयता तुमकां कितें लावपा तें. ताचो एक मसालो घेयला हांवें. 2 टीस्पूनशी सॉल्ट घेयला, 2 टेबलस्पूनशे चिली पावडर, हाफ टीस्पूनशे टर्मरीक आनी 2 टेबलस्पूनशे तंदुरी मसाला घेयला. ओके, सो तितून घालपा तो. ओके, आतां तितून हांव 2 टेबलस्पून हांवें कर्ड घेयलें आनी 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लीका पेस्ट तो मिक्स करून तितून एड करपाचो. ओके, आनी हाफ एसोचो लिंबू पेट तितून. ओके, आनी हें सगळें आतां तें मिक्स करून घेयलां. ओके, सो आतां तें आमी 30 मिनट्स दवरपाचें. तुम जाता जाल्यार ओवरनायट पासून दवरूं जाता, बरें मॅरिनेट जातलें. बट आतां म्हाका टायम ना तेका लागोन जस्ट 30 मिनट्सूच दवरतलें मातशें. ओके, सो हिंगाचो एक कायल दवरल्या आनी हांव तितून आतां इल्लेशें तूप घातलें. ओके, तूप घायला, तूप तापोवले म्हणटकीर तितून इल्लो तो आनियन कट केलो न्हू तो घायला आनी तो मातसो बरो शिजोया. ओके, भाजया तो मातसो. सॉरी, आतां तितून टोमॅटो आनी ते जिंजर आनी गार्लीक कट केलो न्हू तो एड केलो आनी तातूंत मिक्स केलो. ओके, आतां 10 हांव कॅज्यू नट्स एड करता तितून आनी ते बरें को जायन दी सगळें. कांदो बरो भाजून घेवया. नो तितून ते मसालो एड करतात. चिकन मॅरिनेट करूंक घायलो ते सेम क्वॉन्टिटी तेच आनी सेम मसाला एड करपाचो. ओके, आनी आतां बरें मिक्स करून घेवया. तिचो मसालो बरो आमगे तितून मिक्स जाला तो. ओके, आनी तितून आमी फ्रेश क्रीम एड करुया. हिंगा क्रीम एड केल्या. ओके, आतां बरें मिक्स करुया. मातशें 1 मिनट शिजपाक दवरुया आनी मागीर बंद करुया. ओके, सो हेचो जालें तें आतां हांव आतां बंद करतलें आनी न्हिवपा पासून दवरतलें कित्याक मागीर तें वांटपा जायना. सो मातशें न्हिवोन दवरता आतां. ओके, आतां मिक्सर सारकें आमगे थोंड जालो हा. सो आतां हांव तें मिक्सरान घालता आनी वांट्टा. ओके, तें ट्रान्सफर केलां जारां. आतां तें बारीक करतलें. ओके, सो आमगे पेस्ट रेडी आहा. ओके, आतां आमी चिकन फ्राय करून घेवया. चिकन फ्राय करपा हांवें सेम पॅन घेयला. हांवें तो
पेस्ट करपा हें कांदे हें घालून टच केला तितूक आतां घी ऍड केलें तितू आनी हांव तें आख्खें चिकन हांव तितून घातोलें ओके मॅरिनेट केलो आहलो तें सो हें सगलें तें ऍड केलें आनी आतां तें बरें फ्राय जावं पासून तें बरें को फ्राय करपाचें तितून ओके आमगे चिकन जालें आतां आमी तें पेस्ट केलो न्हू तो स्टार्ट करपा तें आतां आमगे चिकन रेडी जालें ओके सारकें फ्राय जावन जालें आतां नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करूया हांवें एक आतां हांडी दवरल्या ती बरी तापती मागीर तूं बटर ऍड करतलें हांडी तापोवलें आनी आतां तितून 1 टेबल स्पूनशें बटर ऍड करतलें ओके मेल्ट जायलें तो बरो आतां तो मसाला ऍड करता हांव तितून वांटलो तो सो हांवें मागीर तितून इल्लें उदक सारको इल्लें घायलां हितून ओके आनी बरें खतखतो येयली म्हणटरी हांव मागीर तें चिकन ऍड करतलें आतां तें खतखतो येयलां हांव तेका तें चिकन घातलें ओके तें फ्राय केलो तें बरें मिक्स करपाचें हांव कस्तुरी ती ऍड करता ओदी एंडा ऍड करता म्हळ्यार हांव तें म्हाका तें शिजयतना घालपाचें सो तेका लागून हितून हात घालता ओके आनी कोरिएंडर घातलें आनी आतां बरें मिक्स करतलें आनी तें शिजोवन दवरपा बरें को शिजली तो मसाला बरो चिकनाक लागून जालें आमगेलें बटर चिकन